तीशे बोरये बोरी उत्सव मोठ्या दबाज्यान मनयलो। जागतिक बोरीकर संमेलनाच्या 5व्या वर्सुकी दिसा पत्रकार देविका सिकेराक लक्ष्मीदास बोरकार यादस्तीक पुरस्कार, नागेश करमलीक कविवर्य बोरकार पुरस्कार आणि सर्गेस्त दोतोर आत्माराम बोरकाराक बोरी धन्वंतरी पुरस्कार भेटयले। नामनेचो आर्किटेक्ट कमलाकर सादले कार्यावळीचो अध्यक्ष आशिल्लो। संमेलनाक सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। दर वर्सा बोरीकार एकठांय येवन हे संमेलन करतात। आयतारा जाले ते 5वें वर्सुकी बोरीकर संमेलन। पत्रकार देविका सिकेराक लक्ष्मीदास बोरकार यादिस्तीक पुरस्कार, नागेश करमलीक कविवर्य बोरकार पुरस्कार आणि सर्गेस्त दोतोर आत्माराम बोरकाराक बोरी धन्वंतरी पुरस्कार दिले। आमचे जागतिक बोरीकर संमेलन आम्ही 2009 सालान केल्लें। तर अंदू त्याचो 5वो वर्धापन दीस आम्ही एक बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट म्हणून एक संस्था केल्या आणि ती सगळ्या गावांत बारीक बारीक वाठारार कितें विकासाची कामां करता। आमी हांगाचो आतां अंदू कंप्लीट सगळ्या गांवाचो कचरो काडपाचो आणि वेस्ट मॅनेजमेंटचो प्रोग्राम हातान घेतला आणि आमी कंप्लिटली सक्सेसफूल जाले तातूंत। आणि तशेंच आमी 6 बस स्टॉप्स केले गांवांत आणि एक 7 बस स्टॉप्स ह्या वर्सा आमचे प्रयत्न आसा कंप्लीट करपाचो। उत्सवाक तरेतरेचे सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आता पळया गोंयांतल्यो बाकीच्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो। कुडचड्यार संजय स्कूल आणि कुंकळेच्या रोटरी क्लबान खासा भुरग्यां खातीर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सुरू केला। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा कार्यावळीक मुखेल सोयरी आशिल्ली। ह्या सेंटरात खासा भुरग्यांक पापड, प्लेटी, चिप्स आणि पॉपकॉर्न कशें करप ते शिकयतले। हे रोटरी क्लब ऑफ कुंकळेचे मार्फत आमी आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडिल्लो आसा। आमकां पयशे दिवपी जावन आसात श्याम नोटानी कोल्हापूर सिटीचे प्रेसिडेंट आशिल्ले 12-13 वर्सां। तशेंच आमचे कडेन रोटरी क्लब ऑफ फ्रेस्नो कॅलिफोर्निया अमेरिकेचे गांवांतले ते लोकांनी बीन आमकां पयशे दिल्ले आसा। कमीचे कमी म्हणल्यार 10 लाखांचो प्रोजेक्ट हो आणि हो 10 लाखांचो प्रोजेक्टर आमी 8 लाखाची मशिनरी हाडिल्ली आसा आणि थोडे पयशे आमी खर्च करून एक ऑर्फनेज जी पळय आसा कुर्शेरा क्लबान तांकां बेडां दिल्ली आसात। हे जावन आसा आमचे प्रोजेक्ट। म्हत्वाचे म्हणल्यार हे जे पळय आमची मशिनरी आसा तातूंतल्यान 18 वर्सांचे नंतर जे पळय भुरगे आसात ते भुरगे आज आपणाचें उत्पन्न करून हे इस्कॉलांत जाणटे जावं पर्यंत रावपाक शकतात। नाजाल्यार तांकां 18 वर्सांचे नंतर आमी तांकां इस्कॉलांतले भायर दवरतात घरा कडेन, तें जावपा ना। हे वटीन जे पळय सगळे भुरगे आसात तांची उत्पन्न करून ते आपूण स्वताक आपणागेले जोडून खावपाक आनी आपणाच्या पांयार ते उरतले हे मशिनाचेर। आनी ही जावन आसा आमची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। हातून आमी आनीक थोडी 3-4 मशिनां, स्पायरल बायंडींग, फायल करपाची मशिनां, लॅमिनेशन मशीन, प्लास्टीक बॅग सील करपाची ही मशिनां आमी हांगा एड करतले। तशेंच चॉक मेकिंग आनी अगरबत्ती मेकिंग। रस्त्यावेले एक्सिडेंटांनी सोपिल्ल्यांची यादी काडून म्हापशा रस्तो सुरक्षेचेर कार्यावळ जाली। रोटरी क्लब म्हापसा आणि गोवा कॅनान येरादारी पुलिसांक बरोबर घेवन जागृताय कार्यावळ केल्ली। ते भाशेन हेल्प करतले, सर्व करपाक आमकां एक संदी मेळटली। सो हे आमी तुमकां फुडें पळयता आनी हेजो कॉपरेशन आमकां दिवचे। तुमी आमच्या हितून हेल्प करपाक फुडें येवपाचे रोड सेफ्टीन, सो दॅट आमी अशें हिस्ट्री जावपाक जायना ना की आमी येवन हांगा कॅन्डल लायले, तांकां याद केले मागीर विसरले। 16 नोव्हेंबर एवरी इयर आमी ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट करता। हांगा लोक खूब कमी आसा बट आमचें हे काम कमी जावचें ना, काम वाडटलें अशें म्हाका दिसता। कित्याक सगल्यांक आमी विचारून पळयलें, हांव आतां इंटरेक्ट करतलो, बरें दिसलें की सगळे खूब उमेदीन आसा आनी म्हणटलें आमी काम करतले। वाटादेव दिवचलच्या केशव सेवा सदन हे खासा भुरग्यांच्या शाळेक 10 वर्सां जाली। त्या निमित्तान शाळेन कृतज्ञता सुवाळो दवरिल्लो। कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आणि मुख्यमंत्री पार्सेकर आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। FC गोवा आणि मुंबई सिटी FC मधली मॅच बादाबाद उरली। ही मॅच मुंबईचे DY पाटील स्टेडियमार जाली।
FC गोवान बरेपैकी खेळ केलो. गुणतक्त्याचेर FC गोवा 9 पॉइंट मेळोवन 7वेच सुवातेर उरला. Of course, FC Goa handed Delhi Dynamos a footballing lesson last time out. And this is a tough away trip again tonight. Zico's men will hope to hit the ground running. Robert Pires and Manuel Friedrich completing the formalities. 3 of the last 4 at home, and we are underway. Mumbai City FC in control of the ball. They're all in blue. FC Goa in the white down slip, and Elka over the top and just over the bar. Team can open the scoring as it falls for Stohansel. Here's Osby getting up alongside him. The shot from distance and almost creeping in the corner pass towards goal. It was blocked. Pires back. Amanda could get the shot away. It breaks. We've got a game we've got where you're not quite sure what the outcome will be. Here we go again. Shot from distance. It's off the bar. What a shot from Moritz that was. Osby. He must be feeling it in this heat, Gary O'Reilly. He's run all evening. And he's basically done all that running up on his own. Romeo back to Osby, who thought about a shot, might go with the left boot. Does say Sabrata ball off the post. What an effort by Osby. इतल्यान खबरांचे तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.